बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सुवांजलावस्वरी एक पहिली वोळ जॉन 1:1 वेळा काळापूर्वी शब्द आसलो तो शब्द देवा सवय आसलो आणि तो शब्द देव जावन आसलो तो शब्द मनीस जालो आमचे मदें जियेलो. मगजनो आज आमी भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाची परब आचरण करता. आयच्या ह्या बगे दिसा आमी सांगाता मेळोन भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सना सवय देवाच्या शब्दाचेर विशेष पातयेनी भावार्थ मागणे आसा केल्लो ताचे सवय मेळोन देवाक आराधन करया, ताका लागीं सरया. गावया आमी गीत आमच्या नव्या बुकांत दैवी गायना बुकांत C3 पेज 86 तुजे लागीं आयल्या येसू मेया. दिमी गेल्या सुम्याक आराधन करया. तुझे लगी आयल्या येसू मिया, तुझे लगी आयल्या येसू मिया, तुझे लगी आयल्या येसू मिया. तुझे लागी आयल्या येसू मिया, तुझे लागी आयल्या येसू मिया, महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा, महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. तुझे लागी आयल्या येसू मिया, तुझे लागी आयल्या येसू मिया. कृपे सागोरा दर्शन दी, कृपे सागोरा दर्शन दी, कृपे सागोरा दर्शन दी, कृपे सागोरा दर्शन दी. तुझे लागी आयल्या येसू मिया, तुझे लागी आयल्या येसू मिया, महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा, महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. तुझे लागी आयल्या येसू मिया, तुझे लागी आयल्या येसू मिया. येसू मिया ह्या सकाळींच्या वखदां तुजे मुखार आमी आयल्या भावार्थान बरोवशान आनी मोगान ह्या पवित्र सक्रामेंतान सुम्यांतून समका मेळोवंक आयलाय. सदांच तूं राखून आसताय, तुजी कृपा आमकां दिवच्याक, तुजी दया आमचेर वचच्याक सुम्या. आज त्या भावार्थान बरोवशान आनी मोगान तुका आमी लागीं सरता. तूं आमकां मेळोवंक येता आसतना, तूं आमकां पळयतना, हय सुम्या तूं आमकां आपडतना, हो वेळ तुजे सवय आमी करसितना सुम्या. तुजी कृपा आनी दया सडनी सर्व आपणावंक सुम्या आमकां कृपा दी. तुका सामान तुका आराधन आमचें थंय भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सना बरी आमी निरंतरी तुज्या एकवटान जियोंक भावार्थान मागण्यान सुम्या. तुजी दया आमकां दी, तुजें दर्शन आमकां दी सुम्या. तुका आराधन तुका मान तुका महिमा जावं. राया सर्गीच्या दर्शन दी, राया सर्गीच्या दर्शन दी, राया सर्गीच्या दर्शन दी, राया सर्गीच्या
दर्शन दी राया सर्गीच्या दर्शन दी राया सर्गीच्या दर्शन दी राया सर्गीच्या दर्शन दे राया सर्गीच्या दर्शन दी तुझे लागे आयल्या तुझे लागी आयल्या ये सम्या तुझे लागे सम्या तुझे लागी आयल्या ये सम्या महिमानी स्तुती तुका जाऊ सदा महिमानी स्तुती महिमानी स्तुती तुका जाऊ सदा तुझे लागी आयल्या ये सम्या तुझे लागी आयल्या ये सम्या सम्याक सांगया तुझे लागी आयल्या ये सम्या तुझे लागी आयल्या तुझे लागी आयल्या ये सम्या वै सम्या तुझे लागी आयल्या ये सम्या मी आराधन करूं तुझे लागी आयल्या तुका मान करूं ये गायल्या सम्या तुका महिमा देऊ गायल्या लागी आयल्या तुका लागी सदा ये सम्या आमकां कृपा दे लागी आयल्या आमची दया कर ये सम्या हालेलुया 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 तुझे लागी हालेलुया आयल्या आराधन मान आणि महिमा तुका स्तुती तुका वंदन तुका हालेलुया 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 सम्या मुखार आमी आसा सम्याक मान करया सम्याक आराधन करया कीर्तन 115 पयली वोळ देवाचें उतर आमकां आयकूंक मेळटा Psalm 115 verse 1 आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय बगार तुज्या नांवाक फावो कर महिमा तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सन एक सादारण व्यक्ती विशेष देणी नातुल्लो तरी ताणें 3 मेळ घडले SVD SSPS आनी SSPS AP म्हणून आनी आज तो भाग्यवंत जावन परजळटा एक सांत जावन देवाच्या महिमे हुचेर तो निरंतरी देवाक महिमा दिवन स्तुती करन थंयसर आसा आनी देवाची कृपा तो वाखणटा देखून ताणें ताच्या जिवितांत धाळय म्हणचें आसलें इट वॉज नॉट मी बट द लॉर्ड हे सगळें हांवें करूंक ना बगार देवानच केलां ताच्या कृपेन जालां एक डिबोर आमचे दोळे आमी दंपिया मोगाळ बोवा आनी भयणी भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सन बरी देवान आमकां कितली कृपा दिल्या आमच्या जिवितांत देवान आमकां आमची कितली दया केल्या आनी कितलो तो देव आमचे सवय आसून ताका आमी महिमा दिवंक आमच्या बेसा प्रकार मिस्सांवां प्रकार आमचे मिस्सांव करूंक आमकां फावो केल्लो आमकां विसरलो तर आमी कितलें ताका अर्गां दी जाय आमकां न्हय बगार ताच्या नांवाक आमी महिमा दी जाय ताच्या मोगा आनी विश्वासीपणा खातीर तर आज भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सना सवय मेळोन आमी देवाक अर्गां दिवया आमकां विसरलेल्या खातीर आमकां हरी एकल्यां प्रती एक मिस्सांव ताणें दिल्ल्या खातीर ताच्या मोगा आनी विश्वासीपणा खातीर आमी गीत गावंक वता B79 पेज 78 म्हाका सम्या जल्मा दीस विसलोय म्हणून हें गीत गावचे पयलें आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया सम्याक आयच्या दिसा नव्यान ताच्या मोगा विश्वासीपणा खातीर ताच्या नांवा खातीर महिमे खातीर आमी निरंतर अर्गां दिवया आनी स्तुती करया हालेलुया 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 सम्या अर्गां उगडा तळी उडून संतोषान सम्याची स्तुती करया म्हाका सम्या जल्मा दीस विसलोय तुझ्या मिसावाक म्हाका नेमलोय पत्कात हांव नितळ केलोय
दैविक कृपेन म्हाका नेटयलोय म्हाका सोमिया जल्मा दीस विसलोय तुझ्या मिसावाक म्हाका नेमलोय पातकांत हांव नितळ केलोय दैविक कृपेन म्हाका नेटयलोय निरंतरी सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सोम्यान आमकां विसरले खातीर आमकां पवित्र केल्ले खातीर ताच्या नांवाक ताच्या मानाक आमी महिमा दिवया स्तुती करया म्हजे पयले घडयेंत हांवें ओविसांच्याक निर्मिले तुवें म्हजे पयले घडयेंत हांवें ओविसांच्याक निर्मिले तुवें तुझे नाव ओविसांव सोम्या दयेन राव म्हजे सवे तुझे नाव ओविसांव सोम्या दयेन राव म्हजे सवे म्हाका सोम्या जल्मा दीस विसलोय तुझ्या मिसावाक म्हाका नेमलोय पातकांत हांव नितळ केलोय दैविक कृपेन म्हाका नेटयलोय वय सोम्या निरंतरी तुका अर्घां दिता तुवें आमकां विसरल्या खातीर तुज्या कृपेन आमकां नेटयल्ल्या खातीर आमचे मिसांव शारी करूंक तुजे बेसांव आमचेर वतिल्ल्या खातीर आनी आज तुका स्तुती करतना ची कृपा बेसांव आमचेर वताय त्या खातीर सोम्या निरंतरी तुका अर्घां दिता हांव तुजें नांव वाखणटा दिन वाजता हांव तुका नांव हाडटा करूंच्याक जारी तुजे मिसांव सोम्या दयेन दी तुजे बेसांव करूंच्याक जारी तुझे मिसांव सोम्या दयेन दी तुझे बेसांव तुझे नाव ओविसांव सोम्या दयेन राव म्हजे सवे तुझे नाव पवित्र ओविसांव सोम्या दयेन राव म्हजे सवे म्हाका सोम्या जल्मा दीस विसलोय तुझ्या मिसावाक म्हाका नेमलोय पातकांत हांव नितळ केलोय दैविक कृपेन म्हाका नेटयलोय निरंतरी सोम्या अर्घां दिवया स्तुती करया ताचो वैभव ताची महिमा आमी वाखणया आज आमी एका मनान एका काळजान जमजल्ली हरी एकली भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सन सवय मेळोन हे सगळी श्रेष्ठी सवय मेळोन ते आमच्या रचणाराक आमकां विसलेल्या आमच्या सोम्याक आमकां कृपा दिवन चलोवन वचचें त्या सोम्याक आवडटान मोगान बरोबर शांत अर्घां दिवया स्तुती करया वैभव तुजो सोम्या गायतलो सृष्टी संगी हांव वाखणटलो वैभव तुजो सोम्या गायतलो सृष्टी संगी हांव वाखणटलो तुझे नाव ओविसांव सोम्या दयेन राव म्हजे सवे तुझे नाव ओविसांव सोम्या दयेन राव म्हजे सवे म्हाका सोम्या जल्मा दीस विसलोय तुझ्या मिसावाक म्हाका नेमलोय पातकांत हांव नितळ केलोय दैविक कृपेन म्हाका नेटयलोय म्हाका सोम्या जल्मा दीस विसलोय तुझ्या मिसावाक म्हाका नेमलोय पातकांत हांव नितळ केलोय दैविक कृपेन म्हाका नेटयलोय दैविक कृपेन म्हाका नेटयलोय दैविक कृपेन म्हाका नेटयलोय
पळय मगाळ भावनो आनी भयणीनो, कितली कृपा समेन आमचेर वतल्या. भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सन आज ताचें निजाकी जानेवारीच्या 15 तारखेर आमी ताचें फेस्त आचरण करता. आनी ह्या वर्त्या महान मागणी असो बावट असो सांत ताचें फेस्त आचरण करता आसतना आमकां उडासाक येता भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाच्या कुटुंबान सदांच जुआंव अंजेलावस वर्येक पयली वळ जावन 18वी वळो दिसपडतें वाचतालीं. आनी अशें देवाचो मोग कितें, देवाची कृपा कितें आनी देवाचेर कसो विश्वास बावट दवरून जियोवचें आनी मिसांव करचें भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सन ल्हान जावन समजलो जाणा जालो. देखून जुआंवच्या अंजेलांत वचोर एक 16वी वळ प्रोलॉग आमी म्हणटा आनी त्या पयल्या वस्वरांत 16व्या वळीन देवाचें उतर अशें म्हणटा, ताचे परिपूर्णतेत हांव आमकां सुमेस्तांक कृपे वयर कृपा लाभल्या. फ्रॉम हिज फुलनेस वी ऑल रिसीव्ड ग्रेस अपॉन ग्रेस. देखून भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सन कृपेंत जियोवंक शिकलो आनी देवाची कृपा लाभली ती कान घेवन मिसांव करूंक तो शिकलो. देखून मगाळ भावा आनी भयणी, एक सादारण व्यक्ती जाल्यार, विशेष देणी ताचे कडेन नातली जाल्यार ताका मस्त बावट आनी जायती कृपा ताचे थंय आसली आनी देवान दिल्ली कृपा ताणें व्यर्थ केली ना, बगार गळसिली. देखून ताणें 3 मेळ घडले आमी जाणा. पूण पयलो मेळ आमचो एसविडी मेळ 1875 सप्टेंबराच्या 8 तारखेर तो मिसांव सेमिनरी उक्ती करता. सामिंगिलीची मिसांव सेमिनरी, सेंट मायकल्स मिशन सेमिनरी म्हणून. आनी सुरू करतना ताचे सवय कांय ना, पयशे येनात, मनीस येना, खाली एक रूम, 2 कदेलां आनी 2 सेमिनरिस्ट. आनी सकडांनी सुरवात पळोवन ती बरा बिरमोत पावली, हाचे कडेन कांय ना म्हणून. म्हळ्यार सकडांनी ताका पळयतना, ही सुरवात पळयतना मनशा दृश्टेन पळयलें, देवाच्या दृश्टेन पळयलें ना. कित्याक भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाक असलो बावट आनी कृपा तो बरोवसो तांकां आसूंक ना वा तांणी तशें पळयलें ना. पूण भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सन भियेलो ना. तो म्हणलो, ही सादी सुरवात पळोवन आमी भियोवचें नाका. एक व्हड रूख सयत ल्हानशा बिया वरवीं जाता. हाचे वरवीं एक रूम आनी 2 कदेलां, सेमिनरिस्ट 2, ते कान घेवन आमचें काम पोंताक पावना. पूण बरो देव सगळें आमकां फावो करता. जरी सेमिनरी पोंताक पावात तर आमी देवाच्या कृपे खातीर देवाक अर्गां दिवया. पूण जरी पोंताक पावना तर आमी आमचें हृदय बडोवन सांगया, आमी देवाच्या कृपेक योग्य न्हय. पळया, कृपे वयर कृपा. देवाच्या कृपेचेर होंदोवन रावल्लो हो सांत मागणे असो, बावट असो आनी केदाळाय दुबाव करिनासतना पाती येवन जियेल्लो. देखून मगाळ भावा आनी भयणी, 1875 ताणें मेळ घडलो 100 वर्सां उपरांत. 1975 एक कार्दिनाल ह्या भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाक सांत करच्या पयलें भगेवन वा बियाटिफिकेशन आमी म्हणटा, ते बियाटिफिकेशनच्या वेळार भगेवन म्हण पासारतना एकलो कार्दिनाल म्हणालो, ह्या आर्नोल्ड जॉन्सनाचें जिवीत आनी ताचें धैर्य तसो बावट पळोवन ताणें देवाची कृपा कान गेल्ली रीत आनी जियेल्ली मिसांव केल्ली रीत पळयत आसतना तो म्हणालो, भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सन साद्यो संगती असाधारण रितीन ताणें केल्यो. ही डीड ऑर्डिनरी थिंग्स इन एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी वे. साद्यो संगती देवाचेर पातयेवन, कृपेचेर पातयेवन असाधारण रितीन करच्यो. आनी हेंच आज भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सन आमकां शिकयता. फिलिपिकरांचें पत्र 4:13 वळ देवाचें उदरी आमकां तेंच सांगता, आमकां बोळ दितल्या सवय आमी सक्कड करूंक शकता. भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सना बरी आमकां जायना, पूण आमच्या बेसांत, आमच्या बेसा प्रकार, मिसांवा प्रकार आमी देवाची कृपा आमी कान गेली जाल्यार न्हय मनशा दृश्टेन आमी जियेवना,
बगार बावडतेच्या उजवाडान आमी जियेल्यार कोरिंथीयांचें 2 पत्र 5-7 ओळ आमी बावडताच्या दृश्टेन जियेता मनशा दृश्टेन न्ही. वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय सायट. आमी अशें केलें जाल्यार देवाचेर आमचो बावडतो आमी सोडयलो, ताणें दिवची कृपा आमी खान गेली आनी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमी असाधारण रितीन सुपर नॅचरल लायफस्टायल म्हणटा म्हाका. नॅचरल न्ही, सुपर नॅचरल लायफस्टायल तसलें जिवीत आमचें तुजें आनी म्हजें जायचें. भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सन आमकां एक देख देखून ताच्या वडदीच्या दिसा ताणें म्हणलें खंय ताच्या शर्मावांत अशें म्हळें, आमी देवाचेर चड आनी चड पातयेवया. जो कोण देवाचो मोग करता तो देवाचेर संपूर्ण तरान पातयेता, पूण जो कोण देवाचेर पातयेना तो देवाचो मोग करिना. आमचेर चड संकश्ट येतना आमी आनीकी चड पातयेवया म्हणून तो सांगतालो. आज ह्या आराधनेच्या वेळार आमचे दोळे आमी धांपया. भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सन आमकां एक देख आमच्याय जिविताक आमच्याय मिसावाक आमी तेच कृपा सुमया कडेन मागया. आमचो बावडत आमचो मोग आमी घेवची कृपा आमी पळोवया. जाता जाल्यार आमी दिंबी घालया. तोच समय आमचे समय आसा. ह्या ह्या पवित्र सक्रामेंतान तो आसा हजार जाला आमी ताची कृपा मागया, जोडया. आमकां आज कसली कृपा जायते कस आमचे तत्वार आसा जांबरो सगळे समयाच्या हातांत आमी घालया, समर्पण करया, बावडतान ताका उलो मारया आनी हे कथार आमी गावया. E41 पेज 131. समया तुझ्या पायांतळा वरवो सोदो वर्णावायल सर्वय काळी तुझी स्तुती करू काशेता. धनिया मोजा सोडवंदार बेसांव तुझें दितू मात खुर्सार तावून कृपा तुझी वाळय म्हूण मागता. तुझे थंय सोमिया शांती समाधान मेळटा. तुझे थंय सोमिया शांती समाधान मेळटा. बेसावा सोशिवोड सर्गीतां देवोन येता. बेसावा सोशिवोड सर्गीतां देवोन येता. ओवी तुझे उतर दिसपडते प्रेरण दिता. ओवी तुझे उतर दिसपडते प्रेरण दिता. उपकार नियाळ तुझे अर्गां दिता. उपकार नियाळ तुझे अर्गां दिता. वय आमी मागया बावडतान भरवशान आनी मोगान मागया. आर्नोल्ड जॉन्सन बरें चड आनी चड मोग चड आनी चड पातयेनी आमची जायस समयाची कृपा आमी मागया. ताचेरच आमी पातयो, ताच्या कृपेचेर आमी पातयो, ताच्या कृपेंत आमी जियोंक आनी आमचें मिसांव करूं. आज आमचे कश्ट आमचे तत्वार जे कितें आमचे वा आमच्या कुटुंबाचे आसा ह्या के संवसाराचे आसात फुडें आमचे कडेन मागणें विचारलां. सगळें सांग भेटोवन समर्पण करून आमी मागया. तेच कृपा भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनान सुमयतावन जोडून घेतिल्ली समयान ताका दिल्ली ताणें गळसिली ते सास समय आमकां दिता. ताचे परिपूर्णतेतान कृपे वयर कृपा तो आमकां दिता. तेच कृपेन आमी जियो. तेच कृपा आज आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या मोगाच्या मनशांचेर कश्टांत संकश्टांत वायटांत रिणांत विविध तरांच्या गुलामपणांत सांपडलेल्यांचेर भुरग्यांचेर युवसनांचेर आमच्या कुटुंबाच्या एका सांद्यांचेर आज कोणाक ते करपा जाय. मणिपुरांत कश्टांच्या आमच्या भाव भयणीचेर इस्रायल पॅलेस्टिना मध्ये अशें झूज वेगीं रावचे खातीर रशिया युक्रेन सुडान हेर राष्ट्रांत आज ती अशांती कितें झगडीं आसात ती सगळीं पयस वचचे खातीर समिताची कृपा व्हडलो म्हणून आमी बावडतान ताका उलो मारया आनी समर्पण करया. पातकातावून सुडका दिवच्याक देवा थंय सर्वांक एक करच्या कलवारी दोंगरार कुळसार सोमया तूं काडलोय. मनशा कुळा पासो सोमया
खाउने तावून खुर्सा पर्या घालतो सावून पातकी मनशाचे मरण मेलोय तुझो मोग सोमिया सदां काळाव नियाळता तुझो मोग सोमिया सदां काळाव नियाळता सॅक्रिफिस तो तुझो काळजांचो गंध व्हरता सॅक्रिफिस तो तुझो काळजांचो गंध व्हरता ऋणी जावन आसा हांव उपकार तुझो बावुरता ऋणी जावन आसा हांव उपकार तुझो बावुरता दिंबीर पडून तुका नमस्कार करता दिंबेर पडून तुका नमस्कार करता तुझे थंय सोमिया शांती समाधान मेळटा तुझे थंय सोमिया शांती समाधान मेळटा बेसांवां सोशीवर सर्गीत हांव देवोन येता बेसांवां सोशीवो सर्गीत हांव देवोन येता पवित्र तुझे उतर दिसपडते प्रेरण दिता ओबी तुझे उतर दिसपडते प्रेरण दिता उपकार नियाळ तुझे अर्गां दिता उपकार नियाळ तुझे अर्गां दिता दिंबीर पडून तुका नमस्कार करता दिंबेर पडून तुका नमस्कार करता कृपा मागून तुझी अर्गां दिता कृपा मागून तुझी अर्गां दिता तुझे कृपेंत हांव सदांच जियेता तुझे कृपेंत हांव सदांच जियेता आमचे दोनी हात बरे आनी स्तुती करया हालेलुया सुमेच कृपा आमी मागया ती चड आनी चड कृपा आमी आज जोडया आमच्या जिविता खातीर आमच्या मेसांवा खातीर जे कितें कश्ट संकश्ट आमचे आसा सुम्या सगळें तुका आमी मेळयता तुका आराधन करता मान करता सुम्या तुजी कृपा वळय चड आनी चड आमचें तें आमच्या कुटुंबांनी आमच्या गरजांनी आज कोणा खातीर आमी मागता तांचें तें Jesus bless and heal and sanctify us, deliver us, fill us with your love, with your spirit, Lord. सगळो संसार विविध राष्ट्र आमचो देश मनी प्रांत आनी हर जाग्यांनी देश आनी कश्टांच्या बाबतींत आमचो देशांत आसचे मुखले येली साव सम्या सर आमचे गरजो ह्या मंदिराच्या हांगासर आसचे यासाक हर एक बाबयनी कुमोकादार दिवचे सम्या आमचे मिसांव दिसपडते जिवीत आशीर्वादीत कर तुझ्या कृपेन भरलेले तुका महिमा दिवचे दिसले सा वी प्रे इन योर नेम लॉर्ड ब्लेस heal and deliver in the name of Jesus I cast every spirit of evil and sickness send them bound to your feet Jesus and I pray for your blessing healing deliverance and anointing Lord bless your people bless us increase our faith in you increase our hope in you hallelujah hallelujah असमेची कृपा आमी जोडून घेतना आमी मागया विविध सवांग खातीर जल्म दिवसाचेर करची 75th बर्थडे फौसिन पिरेरा विक्रोली प्रियंका ज्योति कार्डोजा इयाडी ऑस्कर राज रोड्रिगस मैंगलोर अर्गांदिवंगम कमिसार वसंत आणि मरीटा फर्नांडिस आणि कुटुंब बेंगलोर ब्रिजिट क्रास्टा मोडंकाप जूडी होनोरा डिसोजा किनिगोळी सौर बेसवा उपकार मेळ्ळेले खातीर ऑजवल्ड रोड्रिगस मैंगलोर सौर बेसवा मेळ्ळेले खातीर जॅनेट पिरेरा कंकनाडी तशेंच विशेष तेसवा आमी हांगासर भेटयता हांगासर आयिल्ली हर एक तेसवा देवी ग्लोरी मंदिराचे मुख्य रितिऱ्यो हर एक योजना आनी मागणी सगळी भेटयत आसतना प्रत्येक तेसवा खातीर मागणी विचारता जेम्स अल्मेडा मुंबय बरे भलायकी खातीर मौरीस आनी कुटुंब गोवा कुटुंबान शांती मेळचे खातीर मागदलीन डिसोजा पक्षीगिरे देवदीन जाल्ल्यान स्वामी उडास करता जेरोम कामिल रोड्रिगस लॉरेटो फ्लोरिना डिसोजा आंबोली मार्सेल कोरेया मुल्की आलिस आणि फिलिप तावरो पुत्तूर रिचर्ड रोड्रिग्स अंधेरी कुटुंबान सल्लेल्या संध्या खातीर मागदलीन डिसोजा पक्षीगिरे स्माइली कॉस्टा गोवा
Mary Coutinho, Kankanadi, Luis Pinto Anikere, Lawrence Pinto Anikere, Tashin Salis, Helen Rodriguez, Bachpe. Yate samaswe amchi magni beton, sumya chimbesa amizon givya. मिसा जिंगिता सोम्या देव से बुक खानता हूँ पहले प्रवेश की तन गव्या गीत नंबर ये 25,524 पेज नंबर 26 प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकू तुझी दाख जीवी तुझे लावय देवा आमच्या काकू दारा मानून घेता आम्ही सगळे सष्टे संगी तू म्हूण सर्वे स्पर्धनी वर्णूक आमच्यान जायना पदवी तुजी वर्ती कशी गाव तुजी कीर्ती प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकू तुझी दाख जीवी तुझे लाभय देवा आमच्या काकूळदारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो ख्रिस्तदय मुझ मुगाळ भावनो आणि बहिणीनो आज जानेवारीची 15 तारीख सा आर्नोल्ड जॉन्सन आमच्या गिडनराक मान करता ताचे फेस्ती आज आमी आचरण करता इब्रो संदेशाच्या वाचपांनी सुमी आमकां दिता आमी देवाच्या कृपेंत सदांच जियेजय म्हणून ताच्या कृपेचेर होंदवून आनी ताच्या कृपेचेर पातयेवन ताका महिमा दिजय भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनान तशें केलें सादारण व्यक्ती जाल्यारी देवान दिल्ली कृपा ताणें गळसिली ती होगडावंक ना त्रास तेस भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सना मुखांत आमी कृपा मागया आमचे बेसा प्रकार मिसांव प्रकार जियोंक आनी ती कृपा गळसून सुम्याक महिमा दिवंक आमी फुडें सरया एक घडी बोर आमच्या दोळ्या आमी दांपया आज हे बलिदानांत सुमी आमकां विशेष कृपा दिता जायती पवडी आमच्या जिवितांत सुमयाची कृपा आमी होगडायल्या आमी आमची सुखुशी करून आमकां दिल्ली कृपा गळसी नासतना देवाक महिमा दिनासतना आमी सुकल्या आमी अस्कत मनशा सैंबाची आमची बातकां वळखुया आमची मनां आनी काळजां इतलीं करया सुमयाक उक्तीं करया सुमी आमकां बक्षिता ताचें बक्षालें ताची काकुळट आमी जोडया सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर बददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यां ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या बसोत बघेवन सदां संकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो
मनुष्य खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट. प्रार्थुया. आमच्या गरजां खातीर आमी मौनपणी मागया. सर पदवीदानी ससनाच्या देवा भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाक महिमेवंत करून तुवें आमकां हो आयच्या दिसाचो संतोष फावो केलोय. ताचे विनवणेक तूं काण दी आनी ताणें कतकतीत उर्बेन परगटलेलो बावट आमी सदांच तेर सांबाळूंक आनी करण्यांनी पाळूंक आमची काळजां मना उर्बेन भर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. सामुएलान सावलाक म्हळें, पुरो कालचे राती सर्वेस्परान म्हाका सांगलेलें तें तुका सांगता. ताणें जाप दिली, सांग. तेन्ना सामुएलान म्हळें, तुज्याच दोळ्या मुखार तूं ल्हान जावं येत, तरी पूण तूं इस्रायलाच्या कुळयांचो मुखैली जावंक पावलाय न्ही. सर्वेस्परान तुका इस्रायलाचो राय कसो अभिशेक केलो आनी तुका हो कार्यादेश दिलो म्हणून वस आनी त्या पातक्या अमेलिकेताचो पुरतो नाश कर. तुवें तांचे निसांतन करीसर तांचे विरोध झूज. तर तूं सर्वेस्पराचें उतर कित्याक आयकूंक नाय? तुवें लुटीचेर जोंब मारून सर्वेस्पराचे दिश्टीक वायट दिसता तें कित्याक केलें? सावलान सामुएलाक जाप दिली, हांवें सर्वेस्पराचें उतर आयकलां आनी ताणें म्हाका दिल्लो कार्यादेश हांवें पाळ्ळा. हांवें अमेलिकेताच्या राया आगागाक धरून हाडला आनी अमेलिकेताचो पुरतो नाश केला. पूण सर्वेस्परा तुज्या देवाक गिलगलांत बाली भेटोवचे खातीर पुरतो नाश करूंक जाय आसलेलें तें लुटींतलें बऱ्यांतले बरे बकरे आनी पाडे लोकांन हाडल्यात. तेन्ना सामुएलान म्हळें, सर्वेस्पर विधेयपण मानता तितलें ओम आनी यज्ञ मानता. बलिदाना प्रास विधेयपण उत्तम, बकऱ्याचे सर्बे प्रास कालतेपण उत्तम. अविधेयपण मंत्रतंत्राच्या पातका सारकें, हट्ट मूर्ती पुजेच्या अपराधा सारकें. सर्वेस्पराच्या उतराचो तुवें तिरस्कार केलोय, देखून ताणें तुजो तिरस्कार केला. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. श्लोक. जो कोण आपणाची चाल समकण सारकी करता ताका देवाची सोडवण लाभता. जो कोण आपणाची चाल समकण सारकी करता ताका देवाची सोडवण लाभता. तुज्या यज्ञा विशयांत कसलीच सूख म्हाका मेळना. तुज्यो ओम बलयो सदांच म्हज्या मुखार सडत आसात, तरी तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या इंडांतले बोकडे म्हाका नाकात. श्लोक. जो कोण आपणाची साल समकण सारकी करता ताका देवाची सोडवण लाभता. म्हज्यो आज्ञा तुज्या तोंडान उसारतना, म्हज्या कराराची नियमां तुज्या वंटाचेर आसतना, म्हज्या धर्म शिक्षणाची कित्याक बेपाराय करताय?
म्हज्या उतरांक कित्याक कान दिनाय. श्लोक जो कोण आपणाची साल समकण सारकी करता ताका देवाची सोडवण लाभता. असली कारतुवां तुजी जावन आसता हांव वगो रावलो म्हणून देवूय तुजे सारको म्हणून चिंताय वे. आतां सगळें विवरण तूं अपराधी म्हणून दाखोवन दिता. जो कोण दिनवासनेच्यो याज्ञ भेटयता तोच म्हाका सन्मान करता. जो कोण आपणाची साल समकण सारकी करता ताका देवाची सोडवण लाभता. श्लोक जो कोण आपणाची साल समकण सारकी करता ताका देवाची सोडवण लाभता. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें. मनशाच्या काळजांतले अत्रेग आनी चिंतना परकिता तसलें. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मार्का परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. एक पावटी जुवांवचे शिस आनी फारिसेव उपास पाळटले. तेदवां थोडे जण जेजू सरशी येवन अशें सवाल करी लागले. जुवांवचे शीस आनी फारिसेवांचे शीस उपास करतात पूण तुजे शीस उपास करिनात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली. होरेत आपणा सांगाता आसतना काजाराच्या ओवळ्यांनी उपास करी येतावे? बिलकूल ना. होरेत तांचे सांगाता आसता पर्यंत तांणी उपास करूंक जायना. होरेताक तांचे तावन कान वडचे दीस येतले आनी तो वळू ते उपास करतले. कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक नव्या लुगटाचो कोपो मारिना. मारीत बी जाल्यार तो नवो कोपो पोरण्या तावन पिंजोवन वेता आनी फाळो आनीकी व्हड जाता. कोणी नवो वायन पोरण्या सामड्या चिलांनी भरिना. भरीत बी जाल्यार सामडीं फुटतात आनी वायनी पाजरोवन वेता आनी सामडीं पाड जातात. नवो वायन नव्या सामड्या चिलांनी बरी जाय. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तदय मुझे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसा भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाक आमी मान करतना फेस्त आनी आयची वाचपांनी हळतना एक संदेश आमकां उठोवन दिसता. आमी आमचें जिवीत कुरपेचें करी जाय वा ह्या कुरपेंत आमी जियोंक मुखार सरा जाय. दुसरें कितेंय देवाक मानवना. सबार पोडी आमी पळयता आमच्या जिवितांत आमी हरी एकली तुमी आनी हांव आमी खुशी करूंक पळयता. वी वॉन्ट टू प्लीज. कोणाक खुशी करची? देवाक खुशी करूंक. आनी पेल्याक थोडी बडी आमी कोणाच्या हाता खाल आसल्यार तांकां तांचे मुखार आसतना आमी बरी. पूण आमी तांचे मुखार नांव आमचे इतल्याक आसतना आमी कितें गे? आमचें नीज रूप आमकां कळटा वा आमी कितें करता? मग भवानी बनी आनी दीस एटिट्यूड, प्लिजींग एटिट्यूड आमचे थंय संवसारांत एकामेका थंय आमी पळयता. आनी तशेंच आमी देवी तशें म्हूण चिंता थोडे बुडी. देवाक आमी अशें केल्यार, उपास केल्यार, मागणें केल्यार वा थोड्यांनी चिंचे माथ्यार घाल अशें गेल्यार देवाक हांव मानवता म्हणून. These are externals. पूण तशें म्हूण उपास करूंक ना, प्राशीत करूंक ना वा आमी ह्यो बायल्यो संगती करूंक ना म्हणून अर्थ न्हय. पूण जेजू म्हणटा कितें आयच्या उद्गारान पळया, देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें.
मनशाच्या काळजांतले अत्रेग आनी चिन्नां परकिता. देव आमचें भायलें रूप पळयना. देव आमच्या मोन आनी काळीस आनी आमच्या काळजांत आसा तो भावार्थ वा आमचो संबंध विचारता. गॉड इज आस्किंग अस फॉर अ रिलेशनशीप. एक संबंध आमी आसा के लागीं तशें एकवटान आमी आसा हांगी तर आमी भायर आयल्यार एकच भितर आयल्यार आमी खुशी करचे म्हणून न्ही, मगर जे कितें आमी करता जावं उपास करता मागणे करता प्राश्चित करता वा भायर कितेंय आमी करता तें मोगान करता. देवाच्या मोगान देवाच्या एकवटान आसून आनी ताच्या कृपेन आमी आसून करता. देखून पयल्या वचपांत साऊल रायाक जेजू म्हणालो वा देव म्हणालो सामुएला मुखार देवाक विधेयपण म्हणटा तेतलें दुसरें होम बलियो आनी मानवनां. देव आमची साल समकन विचारता आनी हेच्या श्लोकांत आसा जो कोण आपणाची साल समकन सारकी करता ताका देवाची सोडवण लाभता. देखून आज आमी वांजेलांत आयकलें उपासा विशयी जावं पूण जेजू म्हणालो नवो वायन पोरण्या चिलांनी भरूंक जायना. जेजूची शिकोवन नवी अँड दॅट ही इज कॉलिंग अस फॉर अ रिलेशनशीप. एक संबंध आनी ह्या संबंधान आमी देवा आनी पेल्या थंय कशें आसांव जियेतांव तें देव पळयता आनी त्या खातीर देव आमकां कृपाय दिता. भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सन सदांच कृपेन जियेल्लो सादारण व्यक्ती तरी एकवटान देवा थंय बरो संबंध बरो भावार्थ विश्वास तो आमकां एक देख जावन आसा. एक घडी भर आमचे दोळे धांपया आमची जिणी आमी पळोवया. हाव यू लिव कशें आमी जियेता कशें आमी पातयेता कसलो आमचो संबंध कसली आमची जिणी आज सेवा थंय आनी पेल्या थंय देव आमकां कृपा दिवं आनी देवची कृपा आमी गळसूं आमकां आमी आयती करया ह्या बलिदानांत भेटोवणे सवय उण्या आनी वायना सवय आमकां आनी आमचें जिवीत सुमयाक भेटोवया तें ताका मानता तसलें कृपेचें जावं म्हणून आज भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सन आमकां आमी मागया. आमेन. भेटवणूक गीत नंबर C22 500 103 पेज नंबर 103. कानिको ये बापा भेटैता वास्तुका स्वीकार करिये बापा. उंड्या वायना संगी भेटैता ही देणी मानून तुंगे ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा कानिक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंबर जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार स्वीकार कर बापा कानिक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंबर जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या बाबयनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता तसलें जावून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस देवाक सर्वेस्फोट म्हणून घे. भोव मोगाळ बापा भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाच्या परबे दिसा तुका ह्या वेदीचेर भेटयता त्या बलिदानांत आमचे सुमया जेजूचे कश्ट मरण आमी संभ्रमता. ताचे बराबर आमी तुका मानता तसली बली जावच्याक त्या सुसुमया जेजूचो पाटलाव करून आमच्या दिसा दिसाच्या जिणयेंत ताच्या कश्टा मरणान तूं आमकां दिताय तो वांटो उदार मनान घेवन ताचे सारकी जावंक आमकां कृपा दी. ख्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो तुमचे समय असो आमची काळजां उबारुया आम्ही ती सर्वस्परातही उभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया व यशे आम्ही करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आणि सासनाच्या देवा सर काळी आणि सर ते जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाच्या मानाक ही परब संभ्रमक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उसवडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Povidal paranso serves por tu Sargani संसार भला तुझ्या वैभवान बोल सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय बोल सर्गी तुका जय जय बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून हिंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपले कुशेन स्मरण सुंगवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमैस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेच बरी जेवान जाता सने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमैस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचें बसत आनी सुमैस मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावडता सो गुड परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जालो जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणास आनी पुनः जिवानपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वची काल सुख समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसांव आनी जेजूची कुणरगत सेवतले आमी सुमैस सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय पुनर्जीवानपणाचो भरोस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबनीची काकुळट कर तांकां तुजे जगतीन मेल्ल्या सुमैस सांग तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमैसांची दया कर मागता हांव कुवार मरिया देवाची माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान दमदता आनी सर काळी तुका मानवल्यान विशेष करनास आमी वेस्ताचेरान करचो आमचो घडणार आर्नोल्ड जॉन्सन जुजे फ्रेनार्ड मेर्स तशेंच सेसुडीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका
सासनाच्या सासना. आमेन. भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सन बरी आम्ही आमच्या जिवितांत मिसवांत देवाच्या कृपेचेर होंदोन सदांच जियोंक सुम्याचो आदार आनी कृपा मागोवन आमी जेजून शिकयल्ले मागणे सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रास आमकां येवं, तुजे कुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दायकुण्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे प्रोशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळदीन सर पातकांतली सुटय. पिडेशडेंतली आमकां गूण कर. सैतान दुस्मनार्थ त्या पासांतली आमकां निवार आनी सर आकांत आकलसांतली आमकां वाटय. कित्याक स्वर्गी पदव्या आनी महिमा तुजी ससनाच्या एगडी बोर आमी शांती खातीर मागया. आमच्या काळजांनी कुटुंबांनी संबंधांनी गांवांत देशांत मणिपुरांत इस्रायल पॅलेस्टिना मध्ये रशिया युक्रेन सुडान हे राष्ट्रांनी शांती समाधान स्थापन जावं. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे दतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमन तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवट चलयता आई ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुवे आसो. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ताची कुडाण कित्याक मिसें करता हांव तुमचेर झडती आनी केसर जावं पूण तुजे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी उखात दे. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सना विशेष कृपा आनी आमकांय तीच कृपा दिता तो. देवाची शिडी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शिडीच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे बरोवनचें म्हाका फावना तुकांच म्हाका भलायकी मेळटली. तूंच म्हजो असनार सुम्या, तूंच म्हजो आधार, तूंच म्हज्या काळजां सुम्या सदांच कर बिडा. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा खरो बावर्थ परगटूंक भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनान थांबन आसलेल्या कश्टा वावरान आपलो जीव सरयलो. ताच्या परबे दिसा आमी घेतिल्ल्या दैवीक जेवणाच्या बळान आमकांय त्या सुबावर्थान थीर कर आनी उतरांनी तशेंच करण्यांनी तो परगटूंक आमकां उर्बेस्त कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. क्रिस्ता संगी समकया संवसारा बरी खबर परगट्या सर लोकां. प्रितीन शांतीन जियेव्या
समाजा पुत्रान करणे सास दिव्या क्रिस्ताया